खेळा मळार तरणाट्यांक योग्य साधन सुविधा मेळप हें खूब गरजेचें, पूण कांय वाठारांनी भुरग्यांक खेळपा खातीर कसलीच सुविधा नासता. कुट्टाळीच्या वेळसाव वाठारांत लेगीत हीच परिस्थिती आसा. ह्या वाठारांतल्या मैदानाची सामकी अवतिकाय जाल्या. गोंय खेळा प्राधिकरणान इतलीं वर्सां ताची देखरेख कित्याक घेवंक ना चवकशी बेगोबेग करून मैदानाची देखरेख करपाक वावुरतलो अशें उतर कुट्टाळीचो आमदार तशेंच गोंय खेळा प्राधिकरणाचो वांगडी आंतोन वाझान दिलें. बुधवारा बाबत स्थितींत आशिल्ल्या वेळसाव मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. हांगासर ग्रावंड जो SAG ग्रावंड आसा थंयसर आसा आनी हे ग्रावंडार 15 वर्सां पयलीं हांवें ग्रावंडारूय हांव खेळला आनी म्हाका खबर आहा परिस्थिती कशी आहा ती म्हाका खबर आहा. आतां भाव आमचो ग्लेन मार्टीन जो आमचो वेलसांचो भाव जो आयज आमच्या गोंयचें नांव ग्लेन मार्टीन आनी वेलसांचें नांव वयर काडलेलें आसा आनी म्हाका दिसता ताचो हो प्रपोजल आसा हो ग्रावंड बरे भाशेन मेंटेन जावचो अशें ताचो प्रपोजल आसा. ताका लागून हांव हांगा आयलोलो आसा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हांव जाणा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हालींच हांवूय ताचो एक मेंबर आसा आनी म्हाकाय आतां तांचें सगळें सजेशन जें हांवें आयकोन घेतलां आनी ग्रावंडाची जो मेंटेनन्स जावपा जाय तेजेरय हांव फाल्यांच्यान जो प्रोसेस जो कितें आसा तो म्हाका स्टार्ट करपाक जाय. हो एक ग्रावंडाची परिस्थिती कित्याक अशी मेंटेनन्स नासतना उरलो हेंवूय म्हाका खबर काडपाक जाय आनी हांव पर्सनली वचोन आमचे SAGन इन्क्वायरी करतलो आनी आमकां कितें करपाक जाय हेजेन फुडें. आनी म्हाकाय दिसता जे आमचे जी पंचायत आसा ताणें तुमचो कितें प्रपोजल आसा तो एक ग्रावंडाचो कितें सजेशन आसा तुमी आमकां एक प्रपोजल दिले जाल्यार आनी चड बरें पडटलो कित्याक म्हाकाय तो फॉलोअप करपाक बरें पडटलो. हांव मागता पंचायतानूय तुमी लोकल आमचे क्लब आसा तुमकां कितें जाय आमी कितें करपाक शकता हेजेर तुमी आमकां एक प्रपोजल दिल्यार म्हाका दिसता आमी फुडें जायतें करपाक शकता. नाजाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट जायते डिफिकल्टी आसा पूण जरूर म्हजे लागीं जाता ते भाशेन एज अ SAG मेंबर म्हणून म्हाका एक अपॉयंट केल्लो आसा. त्या लेवलाचेर म्हाका काम करपाक स्पोर्ट्सानूय काम करपाक ग्रावंडाचें कितें काम करपाक म्हाका सोंपेपण जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी जरूर म्हजे लागीं जाता ते भाशेन ग्रावंडाचें मेंटेनन्स करपाक